हांगासर जमिल्ली आसा रेजिंग ऑफ रोडाच्या इनॉग्रेशनाक जे काम खूब वर्सां जाली उरलेलें आसा आनी तुमकां सगळ्यांक जशें खबर आसा की हांगासर लोकांक तशेंच बाकीच्यांक खूब त्रास जातालो इन रेनी सिजन्स बिकॉज हांगासर 5 गांवांचें उदक येता आनी हांगासर खूब शेतांतल्यान ते रस्त्यार उदक येता आनी हांगासर म्हणजे सदी जे कम्यूट करता तांकां खूब त्रास जाला. सो आमी हे घेवन सरा कडेन गेलेले आनी सरान आमकां आश्वासन दिलेलें की ते ह्या 2 वर्सां भितर ते काम करून दितले. सरान कमीत कमी एका वर्सान ही फायल्यो सगळ्यो ज्यो 6 इयराच्यो आसा एस्टिमेटेड त्यो पास करून आयज आमी तेचें इनॉग्रेशन करता. खूब खोस भोगता की आमी सराक उतार घालता आनी सर इतल्या बेगीन आमची कामां करून दिता म्हणून. तशेंच हे आनी म्हाज्या वाड्यार 2 अशे रोड्स आसात जेंकां रेजिंग जाय कित्याक उदक भरतात आनी तेज्या कारण ते 5-6 दीस बंद उरतात. सो हे जे रेजिंग जातले तेज्या खातीर कम्यूट करपाक खूब त्रास जातालो जो लोकांक तो तांकां हे पडटलो. हांव सराचे देवान बऱ्यांतल्या बऱ्याक म्हणजे बरें करूं अशें म्हणटा आनी तशेंच तांकां आमकां अशी खात्री आसा कित्याक जे तेंच्यांनी काम केलां तें दिसता आनी आमकां अशी खात्री आसा की फुडलो टर्म जो आसतलो सर उबो रावतलो तो खूब बहुमतान जिखून येतले सर. आनी आमचो सपोर्ट सदांच सरा कडेन आसतलो कित्याक सरा कडेन आमी जे घेवन वयता ते सर सदांच प्रत्यक्षान इन एक्शन करून दाखयतात. आज आमी गिरी पंचायतीन नामोशी जंक्शनाचेर आसा. एक लॉंग पेंडींग डिमांड आतांचोच न्ही जे गेल्या 25 वर्सां तुमकां खबर आसतली की जेन्ना हायवे जालो तेन्ना हे पुराय जे जंक्शन आनी हे सगळे वाठारांतले रस्ते आसा एवरी मनसुनान हांगा उदक भरता आनी जशें डेप्युटी सरपंचान सांगला तशें कम्युटर्स हांगा येवंक पावना रोड कट जाता. सो ताका लागून आमी कंटिन्युअसली हे कामाक फॉलोअप करताले. आमी 2 कामां घेतलेली आसा WRD डिपार्टमेंटांतल्यान जे तार रिव्हराची वॉटरवे आसा हो सगळो साफ करून तेंचे सगळे बांद बांदून ते काम ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट जाला. बऱ्या हितून ते काम चालू आसा आनी तेच्या बरोबरूच जे ह्या रस्त्याचेर उदक भरताले म्हणजे उदक भरला ते वचून आनी उदक रस्त्याचेर भरता ताका लागून रेजिंग ऑफ रोड हेची गरज आशिल्ली. एस्टिमेट भरपूर व्हडलो आशिल्लो. हेजो एस्टिमेट जवळ जवळ 6 करोड रुपया आसा आनी हे पुराय जे रोड हांगा उदक भरता आमी उदक भरता म्हणजे गेल्या मनसुनानूच हांगा एक एरियल ड्रोन सर्वे केलेलो आनी तो भरपूर आमकां फायद्याक पडलो. आनी केलो तेन्ना खंय खंय कितले कितले उदक भरता हे आमी पळयल्लें आनी ताका लागून विथ द हेल्प ऑफ PWD आमचे AE कार्मीन आसा जेई आतां जे AEच आहा दोगूय रवी चव्हाण तशेंच हांव ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्याकून व्हडलो श्रेय आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत हांकां दिता कित्याक पंचायत म्हाजे कडेन येताली आनी आमी कंटिन्युअसली पंचायत आनी आमचे स्थायीक जे लोक आसा आमचे सपोर्टर्स आसा हे कंटिन्युअस आमचे कडेन येताले की उदकाचो कितें तरी आमकां उपाय करचो पडटलो. फायनली ते प्रत्यक्षान आयज घडून आयिल्ले आसा. आयज आमी हेजें उक्तावण करता. रेजिंग ऑफ रोड आमी फाल्यांच्यान सुरवात जातली आनी जंय जंय म्हणजे एक जागो असो आसा थंय 2-2 मिटरचो फिलिंग लागतले. सो हे पुराय फिलिंग जे आसा हे आमी करून हेजेर प्रॉपर रोड करून आमी लोकांक दिवपाचे आमची जी धोरणां आशिल्ली आयज आमी पुराय करतात. हो एकूच रोड न्ही 2 रोड घेतले हेजो 6 करोड आनी मातशे आनी एक 10 मिनटान आमी फुडलें इनॉग्रेशन करपाचें आसा. ते सुद्दां रेजिंग ऑफ रोड आसा आनी ते सुद्दां जवळ जवळ 2.5 करोडाचें काम आसा. सो जवळ जवळ 8.5 crores हे कामाचें आयज आमी उक्तावण करता. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या सगळ्या सपोर्टरांक म्हज्या गिरी गांवच्या लोकांक म्हज्या गिरी पंचायतीक ते कंटिन्युअसली तांचो सपोर्ट आमकां आसा. कंटिन्युअसली पंचायतूय आमचे कडेन फॉलोअप करता. आमचे डेप्युटी सरपंच श्रिया नायक आसूं आमचो एक सरपंच आनी आतां पंचायत मेंबर बाबाजी केरेकर सुकांती कांदोलकर दानिनी फ्रँको उरलेले मेंबरूय कितें काम आसा म्हणून ते पावूंक ना पूण नाजाल्यार सगळे पुरो एक टीम म्हणून आमी काम करता आनी हे काम करता आसतना लोकांचो आशिर्वाद आमकां आसता. आनी एक म्हाका खरेंच बरें दिसता की लोकांक म्हाजेर जो कॉन्फिडन्स आसा की जे आमी हांकां म्हणजे प्रॉमीस केलेलें हें आमी करून दाखयतले म्हणून. सो हेकाच म्हाका दिसता हीच तेंची स्ट्रेंथ तेंचो आशिर्वाद जो आसा हेका लागून ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरूंक पावता. आनी खरेंच हांव सांगता मनांतल्यान म्हाका हीच खोशी भोगता की कामां खूब जालीं पूण थोडीं अशीं कामां आसता की मनांतल्यान एक समाधान जाता म्हणटा पळय तशें हें एक काम कित्याक इतल्या वर्सांचे लोकांचे रोड बुडटा आनी पावसान कट ऑफ जाताले हें काम आमी पुराय करतले. म्हणजे फर्स्ट फेजीन जातलेंच आनी फाटीं फुडें कितें जालें आनी तरी पूण आनीक आमकां खंय भरपाक तें आमी प्रोविजन दवरलेलें आसा. सो आतां आमी काम हें सुरवात करतले. ह्या मनसुनान आमी ट्रायल पळयतले की आनीक सुद्दां जर खंय रेस करूंक जाय जाल्यार तें आमकां करपाक मेळटलें.